त्यारी धरण पिरेस्तांनी केल्ल्या त्यागाक लागून गोंयची उदकाची समस्या सुटावी जावपाक मजत जाल्या अशें उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हाणें म्हणलां। त्यारी धरणाचें विकसीत काम करून 2025 मेरेन गोंयांत 24 वरां उदकाची पुरवण करपाची येवजण आसा अशें मंत्री शिरोडकार हांणी स्पश्ट केलें। बाकीची सगळी समृद्धी सुविधा ज्यो आसा त्या लोकांक सुविधा पावोवपाक जाय। तुवें आनी एक विचार जो म्हटलो पळय हांगसर तो म्हटल्यार तो 500 कोटी 600 कोटी खर्च करता आशिल्लो। लक्षात घ्या, त्यारी धरणात तुमी जें कितें योगदान दिलें, जवळजवळ 1000 वयर कुटुंबां थंयच्यान विस्थापीत जालीं, थोडी हांगा आयली, थोडी महाराष्ट्रात गेली। लक्षात घ्या, तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या माध्यमांतल्यान आज एंटायर नॉर्थ गोवा म्हणजे बिचोलीच्यान धरून ते सारकें कळंगूट वागातोर तितक्या पर्यंत उदक जें आसा पळय न्ही, हे कितलेय कुटुंबां म्हणजे लाखांनी कुटुंबां उदक दिवपाची तरतूद न्ही फक्त फाटल्या 10 वर्सां ती मुखारले 50 वर्सां आनी 100 वर्सांचो उदक मेळपाची तरतूद जी आसा पळय न्ही ती तिळारी धरणान जाल्ली आसा। आनी म्हणून हो खर्च हे सुद्दां करतात जे आतां करपाक पळयता पळय न्ही, अशें मिनिस्टर थंय खूब जावन गेले, पूण कोणें तितले सिरियसली विचार केलो ना। आनी आमचे अधिकारी जे आसा ते अधिकाऱ्यांच्या माध्यमांतल्यान असो सिरियस असो विचार करून 2024 डिसेंबराक जो स्वताचो मानस असो आसा 2024 ते 2025 गोंयांत 24 वर उदक मेळपाक जाय।